नमस्कार. प्रुडंट मिडियाची आयची खाशेली कार्यावळ आणि ही असा एक भासाभास जातून आम्ही स्तनाचो कॅन्सर हाचो बदलतो दृष्टिकोन हाचेर व्यापक चर्चा करपा खातीर आमचे बरोबर आसात डॉक्टर शेखर साळकर, गोयचे नामनेचे कॅन्सर सर्जन, डॉक्टर जुडिथ दास, गोयची नामनेची कॅन्सर सर्जन आणि एक सोशल एक्टिविस्ट तसेच ह्या क्षेत्रांत नाव तसेच काम करपी तळमळीन काम करपी बाय डॉक्टर शर्मिला सरदेसाय. तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. नमस्कार. एक हालीच नेमाळ्यान एक खबर आयली की जाचे लक्ष सगळ्या जगातल्या बऱ्याच विचारवंतांचे त्याचप्रमाणे जे रुग्णायत आसा स्पेशली स्तनाचे कॅन्सर आशिल्लीं बायलां हांच्या खातीर एक कितें तरी विचार मंथन अशें जालें आनी प्रत्येकाचो एक वेगवेगळो दृश्टिकोन, कांय लोकांचे तेजे सायड इफेक्ट, कांय लोकांचे इफेक्ट्स अशे वेगवेगळे जे विचार मंथन एक खरेंच अर्थान सुरू जालें अशें म्हणपाक हरकत ना. ती गजाल आशिल्ली म्हणजे बाय एंजेलिना जोली हाची खबर. म्हाका दिसता डॉक्टर शेखर तुमी हो विशय कसो आयलो आणि ह्याची भूमिका कितें आशिल्ली हाचेरसून आमी सुरू करूया. हाजेर डिस्कशनां ही चालूच आशिल्लीं. म्हाका दिसना हें नवीन कितें आयलां अशें. पण आतां तिणें केलें तें आनी इट वॉज फ्लॅश्ड ऑल ओवर आनी इट्स लायक केन्ना सेलिब्रिटीन कितें केलें की दॅट इशू इज बींग फ्लॅश्ड एवरीवर जाता आनी इट हॅज कम इन टू एक्शन नाव आनी तशें अशें लोकांचें अवेरनेस वाडलां ऑन कॅन्सर. दीस इज नॉट फॉर दोज हू हॅव ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम कॅन्सर. बरोबर. हें पयलीं लक्षांत घेवपा जाय. तांकां ऑलरेडी कॅन्सर आहात आनी हातूंत लक्ष घालपाची कांय गरज ना. दिस इज फॉर द पीपल जांचे अवयव बिवयव कॅन्सर आहा जे तांकां भंय आसता की जेनेटीक लिटल डिफेक्ट आपल्या हातूंत आसा काय ना तो प्रिडिस्पोजन आनी मायंड यू इट इज नॉट अ जेनेटिकली डिस्पोज सगळ्यांक आसता अशें ना. इट इज जस्ट 7%. हांव परतें सांगता 100 जाणांच्या अवयन कॅन्सर आहा जाल्यार फक्त 7 जाणांक ते भुरग्यांक जावंक शकता, नॉट सगळ्यांक. सो 93 भुरगीं वील नॉट हॅव एनी प्रॉब्लेम. पण आतां खंयचीं जातलीं हें जर तुका स्टडी करूंक जाय. सपोज आवय इज यंग, सपोज आवय अरावंड 70 वर्साचेर जर कॅन्सर जाला जाल्यार सुद्दां हें कांय टेस्टिंग करपाची गरज ना. हो एक स्पेशल टेस्ट आसा BRCA1 BRCA2 म्हणून. ही जेनेटीक स्टडी आहा. जांकां हो डिफेक्ट आसता तांकां कॅन्सर जावपाचे चान्सीस चड आसता. आतां सपोज कोणाक आवयक बिवयक कांयच ना आनी एकटो बायलेन एट द एज ऑफ 30 केले आसा देन इट मे बी अरावंड 20-30% चान्स तिका कॅन्सर जावंक शकता. पण सपोज आवयक कॅन्सर आसा आनी तुकाय तो BRCA1-2 आसा देन दॅट चान्स इनक्रीजीस वीच हॅपन इन एंजेलिना जॉली केस. तेजी आवयक कॅन्सर आशिल्लो इन अ यंगर एज and she did that test, it was positive. And she has taken a decision to remove both the breast, keeping the nipple and the baki sagi structure intact, and through silastic the implant galun she has taken a decision. But mind you, this is not a very easy decision to take, because it is not a 100% बाबा ते breast काढले की तुका 100% कॅन्सर जावचोच ना अशें कांय ना. because you are keeping the nipple intact, you are keeping those ducts थोडे उरतात, so little bit chance is always there. And एदें व्हडलें डिसिजन घेतना यू हॅव टू टेक एवरीबडी इन टू कन्सिडर. म्हणजे तुवें ते स्वता डिसिजन घेता तुझ्या घोवाक विचारचें पडटलें किंवा तुजो कोण फियांसी आहा ताका विचारूंक जाय. इट्स अ बीग डिसिजन. आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट हर फॉर टेकिंग दीस डिसिजन बिकॉज इट हॅज सेंड अ मेसेज अक्रॉस द फूल वर्ल्ड आनी हाजेर डिस्कशनां जालीं आनी पीपल वील कम टू नो वॉट इज दीस BRCA1 BRCA2. बरोबर. मास्टर डॉक्टर जेन्ना आमी BRCA1 BRCA2 हे जे तुमी सांगले की जेका प्री डिस्पोजिशन आसा त्या लोकांनीच करपाचें म्हणून मातशें एक पार्श्वभूमी म्हणून थोडेंशें कितें आसा जे आमचे पळयतात त्या लोकांक कळचें म्हणून ब्रेस्ट कॅन्सर हाचे थोडक्यान आमकां तुमी म्हायती सांगात डॉक्टर जुडिथ की वॉट इज म्हणजे बाबा ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणजे कितें आनी तो ताचे मॉडेलिटी ऑफ स्प्रेडिंग किंवा जशें आतां डॉक्टरान सांगलें की फक्त 7% लोकांकूच हाची जेका फॅमिली हिस्ट्री आसा म्हणजे आवयक आसा ताका चलयेक जावं शकता. तरी सुद्दां सर्वसामान्य जे आमचे लोक पळयतात ही कार्यावळ तांकां कळचें म्हणून थोडक्यान आमकां ब्रेस्ट कॅन्सर अशें मातशें थोडकें हें दिया. आतां तो ब्रेस्ट कॅन्सर खूब कॉमन जाला आनी इट इज कमिंग इन द यंगर एज ग्रुप. म्हणटा पयलीं ते अबव 50 अबव 60 पळयतालीं ते आमी आतां स्पेशली इन इंडिया बिलो 50 पळयता. कितलेशे केसीस पळयता. आनी हे ब्रेस्ट कॅन्सर चडशे मेट्रो सिटीन कॉमन जाला. गोंयांत पासून कॉमन जाला पण इट्स मोर कॉमन इन द मेट्रो सिटीज. cervix cancer is the most common cancer in India, but in the metro cities breast cancer cervix cancer third cases मेळटा. आनी हे मॅस्टेक्टमी पण ताणें ते हें घेतला इट इज अ लास्ट ऑप्शन. तुका समज हाय रिस्क आसा ब्रेस्ट कॅन्सराचो. हाय रिस्क म्हणल्यार तुज्या फॅमिलीन एटलिस्ट हे 3 मेंबर्स आसा विथ ब्रेस्ट कॅन्सर आनी तांची एज इज बिलो म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सर बिलो द एज ऑफ 50 डायग्नोज केल्यार यंग एज ब्रेस्ट कॅन्सर. तुका समज हाय रिस्क आहा जाल्यार एवरीबडी डी नॉट गो टेक दीस ऑप्शन. हें BRCA1 BRCA2 टेस्टिंग करपा जाता जीन टेस्टिंग. तें बेसिकली BRCA1 BRCA2 दे आर ट्युमर सप्रेसर जिन्स. ट्युमर सप्रेसर जिन्स म्हणल्यार ती आमचे चान्सीस ब्रेस्ट कॅन्सरा जावपाचे चान्सीस कमी करता.
तांचे म्युटेशन आसा तेन्ना ब्रेस्ट कॅन्सर जावपाक शकता. अच्छा. आनी हे टेस्ट करून तुका समज पॉझिटिव्ह आसा जाल्यार पासून दुसरे ऑप्शन्स आसा तुका. सगळ्यांनी ते मॅस्टेक्टमी ऑप्शन घेवचें ना. पयलीं म्हणल्यार इनक्रीज सर्वेलन्स करपाक जाता. इनक्रीज सर्वेलन्स म्हणल्यार बायलांनी सेल्फ एक्झामिनेशन करपाचें, तपासपाचें. ती डॉक्टर शर्मिला सांगतली आमकां इन डिटेल. दुसरें म्हणल्यार वन्स अ इयर डॉक्टरान तपासपाचें, क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन म्हणटा तें. आनी तिसरें म्हणल्यार देर आर टॅबलेट्स मेळटा वीच कॅन रिड्यूस युअर चान्सीस ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कॅन्सर. ते म्हणल्यार टेमॉक्सिफेन एंटी इस्ट्रोजन टॅबलेट. तें घेतल्यार यू कॅन टेक इट फॉर वन्स अ डे फॉर 5 years and your chances of breast cancer कमी जाता. दिस इज ओनली फॉर हाय रिस्क. परत हाय रिस्क. सगळे फाल्यां टॅमॉक्सिफेन घेवपाक सुरवात करत. Strong family history. Strong family history means about at least 3 members should be there in the family. Young age of developing breast cancer. Those who have got breast plus ovarian cancer, tanka very high risk of developing cancer in the other breast. And those who have already got breast cancer in one breast, they have a chance of developing the other breast. तांकां high risk म्हणटा. आनी हे लोकांनी समज ते जीन टेस्टिंग करून पॉझिटिव्ह आयल्यार दे हॅव ऑप्शन ऑफ दिस. सगळ्यांक न्ही तें. अच्छा. म्हणजे हातूंतल्यान 2 गजाली आमच्यान अशें म्हणटात. एक म्हणजे कितें तुका एक हाय रिस्क आसपाक जाय आनी दुसरें म्हणजे स्टील ऑप्शन्स आर अवेलेबल. हाय रिस्क आसा म्हणजे होच एक ऑप्शन घेवपाक जाय किंवा एक्सेप्ट करपाक जाय अशें कांय गरज ना. म्हणजे अशें म्हणून एक अशें म्हणटात की त्या दुयेंसाची एक कुंडली अशें म्हणटात की आमी कोण म्हणजे आमी इन द सेन्स जांकां कुंडली वाचपाक कळटा ते म्हणटा की तुजो अमको ग्रह अमके कडेन आसा म्हणजे ताचो परिणाम असो. अशा पद्दतीचे एक लायक सी म्हणजे बाबा तुका ट्युमर जावपाची प्रोबेबिलिटी, तुजी फॅमिली हिस्ट्री हे सगळे ऑन अकाउंट ऑफ दॅट हॅज टू बी व्हेरी हाय प्रोबेबिलिटी. करेक्ट. म्हणजे मोर दॅन 60-70%. इन हर केस इट कम्स टू अराउंड 80% चान्सेस दॅट शी विल गेट. दॅट्स वाय प्रोबेबली शी हॅज गॉन ऑन दॅट. 80% म्हणजे पण तुका फाल्यां डायबिटीज जाली सुद्दां न्ही जाल्यार युअर चान्स ऑफ डायिंग ओवर अ पिरियड ऑफ 20 years इज अराउंड 20%. करेक्ट. म्हणून तू सगळे आपले पांय कापून दवरतलो, हे कापून दवरलो अशें काय करूं शकना न्ही. फाल्यां तू ओवरी काडटलो, युट्रस काडटलो, अपेंडिक्स काडटलो, गॉलब्लॅडर काडटलो. ब्रेस्ट हॅज बिकम अ डिस्पोजेबल ऑर्गन. सी पयलीं ताका सायकोलॉजिकली देर लॉट ऑफ इम्पॅक्ट ऑफ सायकोलॉजिकली ऑन दीस इफेक्ट. इज नॉट इजी. आनी कोणे तरी आपलो प्रोस्टेट पयलींच काडलो खंय म्हणून अशी एक न्यूज आयल्या. दीस इज लायक थोडे क्रेझीनेस हांव म्हणटा ताका. इट्स लायक अ क्रेझीनेस. यू हॅव टू टेक अ डॉक्टर्स बसून तुमी सगळे बसून खरेंच बाबा इज रियली हाय एज शी सेड इज व्हेरी करेक्ट. Angelina Jolie had an option of going for a regular surveillance. Correct. And diagnose the cancer if it comes in a stage 1. And she would have survived for 20 years without any problem. Rather than going for such a drastic decision. I would say like a म्हणजे कोण मुय एक मारपा खातीर मागीर सगळ्या घराक उजो घालप. बरोबर. It is like this. And it will take a long time for our general population to get over this type of treatment. हांगा एक ब्रेस्ट काडूंक सांगता म्हणसर तिका मारामारी आमची. बरोबर. इट इज नॉट इजी टू कन्विन्स पीपल. तरी आमची बायलां मातशी त्या मनान मातशी बरी आहा. पण वेन यू गिव देम ऑप्शन दॅट वी कॅनॉट रिमूव अँड वी डू अ इतकेच काडून सर्जरी दे आर सो हॅपी. म्हणजे यू कॅन मेक आउट दॅट फील. बरोबर. म्हणून आमचे घोव म्हजे कडेन एक असो पेशंट आशिल्लो की घोव म्हणटालो ना ते काडते सगळी ब्रेथ. ती घोवा कडेन अशी पळयता कितें काय म्हणून अशें म्हणजे दॅट टायप ऑफ थॉट हॅज कम इन मायंड. बरोबर. तो म्हणटा की ताजे म्हणणें बरोबर कॅन्सर काडून उडयलें. करेक्ट. पण वेन आय गेव देम ऑप्शन दॅट ती काडून उरपाची गरज ना. तुजो कॅन्सर व्हेरी अर्ली स्टेजीन आहा. वी कॅन रिमूव दॅट मच इन गिव रेडिओथेरपी अँड यू कॅन गिव यू इक्वल नंबर ऑफ सर्वायवल. अशें नाही की तुजी सर्वायवल एट रिस्क आहा. बरोबर. इक्वल सर्वायवल. देन दे वील ऑप्ट फॉर दीस ओनली कन्झर्वेशन न्ही. शी कुड हॅव गॉन फॉर दॅट. करेक्ट. म्हणजे थोडक्यान पळोवपाक अशें म्हणत आमच्यान की आयच्या परिस्थितीन एक गोष्ट सगळ्यात महत्वाची आसा म्हणजे गोंया सारख्या राज्यान सुद्धा ज्यो सुविधा साधन सुविधा उपलब्ध आसात ज्यो आमच्यो म्हणजे सर्जरिकल ऑप्शन किंवा बाकी रेडिओथेरपी आणि जसे किमोथेरपी हे सगळे ऑप्शन्स अवेलेबल सुद्धा वी कॅन गिव्ह. जर तुम्ही सांगला त्या प्रमाणे जर फर्स्ट स्टेजेस जर डायग्नोसिस जाल्यार वी कॅन गिव्ह देम इनफ नंबर ऑफ इयर्स लायफ इन अ नॉर्मल. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज अर्ली डिटेक्शन. दॅट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट. करेक्ट. म्हणून म्हाका दिसता अर्ली डिटेक्शन डॉक्टर शर्मिला म्हाका दिसता अर्ली डिटेक्शन जेन्ना हो विशय येता तेन्ना सगळ्यात पयलीं म्हणजे ब्रेस्ट सेल्फ एक्झामिनेशन. कारण सेल्फ असेसमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता तुमी थंयच्यान सुरू करा आणि मागीर फुडें एज द चॅनल टेक्स अस वील गो अहेड. It is very important to be breast aware, basically. Now, what is the meaning of being breast aware? Is any woman above the age of 18 to 20 should practice a breast self-examination every month, once a month. म्हणजे थोडक्यान म्हणजे ज्या बायल मनशाचे वय 18 ते 20 वर्षाच्या वयर असता
ते प्रत्येक बायल मनशान स्वताच्या स्तनाची तपासणी करप. नियमितपणे करून घेवपाची संवय लावप. इट शुड बी लायक अ लायफस्टायल. येस ॲब्सोल्युटली. जसे आम्ही रातचे दान बसून किंवा जसे मंथली पिरियड त्यांना जसे स्वतःची काळजी घेता त्याचप्रमाणे ही गरज महत्वाची, गजाल महत्वाची. आणि ताका चड वेळ लागना. नॉट इवन 5 मिनिट्स, नॉट इवन 2 मिनिट्स वन्स यू गेट यूज टू इट. आणि हें करप कितलें महत्वाचें की अशें न्ही की तें केल्या उपरांत तुका ब्रेस्ट कॅन्सर आसा की ना हाचो डायग्नोसीस जातलो अशें न्ही. पूण हें केल्या उपरांत तुका तुज्या शरिराची किंवा तुज्या स्तनाची वळख जाता. आणि तुका कितें नॉर्मल आसा हें तुका कळून येता. म्हणटकच तातूंत जर कितें बदल जालो म्हयन्यान जर तातूंत कितें बदल जालो तो रोखडो तुका कळून चुकता. आणि ताचेर तूं दोतोरा कडेन वचून रिपोर्ट करूं शकता की अशे अशे चेंजीस जाले. जशे की शेप बदलणे, रंग बदलणे, निप्पल रिट्रॅक्शन और डिम्पलिंग ऑन द ब्रेस्ट्स or feeling of a lump, any unusual change should be reported to doctor. That doesn't mean any change doesn't mean that it is breast cancer. It may not be breast cancer. It could be any other thing. But reporting that to a doctor as early as possible is very important. So these are the importance of self breast examination. Tashens before the age of 40, every woman should go to a doctor once in 2 to 3 years and get herself examined by the doctor. That आमी clinical breast examination म्हणटा. At the age of 40, she should do a basal mammography just to know what is the state of her breast. Okay. On the report of that mammography, she should repeat it every 2 to 3 years till the age of 50. If she has a family history of breast cancer, आवय किंवा मावशे किंवा आजेक जर breast cancer जाल्लो, ovarian cancer जाल्लो आसा, जाल्यार with doctor's advice, they should repeat it every year, mammography. Okay. From the age of 50, every woman should do a mammography every year, so that you can catch the cancer as early as possible. Because it can be successfully treated. Now, even younger, at 40s, we give it every yearly only. It is because important. we have seen younger and younger. आमचं स्टॅटिस्टिक्स गोंयचो पळयत न्ही तुवें 50% पेक्षा 60% आर बिलो 50. Absolutely. आणि around 6% patients are below around 20 to 30 च्या मध्ये. 20 to 30 and 30 to 50 is maximum. We have got now n number of patients in the age group of 30 ते 40 भितर, which is a most productive life. थंय सुद्धा कॅन्सर जाता. सो आमी पयलीं हांसताले की 20 वर्साचे चले कितें सांगतलो ब्रेस्ट एक्झामिनेशन कर म्हणून. बट टुडे इट हॅज रियालिटी. दॅट इज वॉट शी हॅज सेड इज व्हेरी करेक्ट. यंगर जनरेशन इज गेटिंग कॅन्सर. दॅट्स वाय वी वॉन्ट टू गिव अ टोटल क्युअर. फाल्यां तूं आतां 60-70 वर्षाची बायल आयली कॅन्सर घेऊन, इवन इफ शी गेट्स 5 years एक्स्ट्रा लाईफ न्ही, शी विल बी व्हेरी हॅपी बिकॉज इट्स लाईक अ बोनस फॉर हर. बट 30-year-old गर्ल टुडे गेटिंग अ कॅन्सर, even if she gives 10-year survivor or for that matter 20-year survivor, it's comparatively less. 50 years. Correct. 50 वर्षाचे आवयचे कितें बाबा चल्ला, सगळे भुरग्यांची लग्नां जावना, भुरग्यांची मुजी जावन, म्हणजे त्यांचे शिक्षण जावना. इज अ क्रक्स टाइम फॉर अ मदर. सो आणि आमच्या सोसायटीन एज अ इंडियन सोसायटी, अ मदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर ऑफ द फॅमिली. सो हर टोटल क्युअर इज अवर आन्सर and that can get only in stage 1 or stage 2, and which is for that matter your examination, self examination, what she said, mammography, sonography, all these things could be added and to the clinical examination, judgment of the doctor. This is play a very important role. आणि एक आमकां प्रॉब्लेम आहे ब्रेस्ट सेल्फ एक्झामिनेशनचे. आफ्टर 1-2-3 वर्सांनी न्ही आतां आनी कितें येतलें म्हणटा, आतां कितें कितक्या वेळा म्हणून ब्रेस्ट एक्झाम करपाचें. वी हॅव 2 patients, they have stopped breast self examination आणि मदीं 2 वर्सांनी मदीं आयली आणि मागीर तांकां कॅन्सर जालो. See, most patients do not give attention to breast self examination. ताका दिसता मॅमोग्राफी करया. मॅमोग्राफी तू परत 15 दिसांनी मॅमोग्राफी करतले. Breast self breast examination is the cheapest, most effective way to detect breast cancer.